गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचेच इंस्टिट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ सायन्स. त्या खातीर हांवें म्हटलें वेन एवर द हेल्प रिक्वायर्ड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फ्रॉम देम दे आर रेडी टू गीव. आतांच तांच्यांनी आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग फॉर देम फॉर देअर कॉमीक बूक अँड वीच इज इन द इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी लँग्वेजींतल्यान तांच्यांनी जो बूक रिलीज केला विच इज टू गुड. सो दॅट त्या निमित्तान कॉमीक बुक्सच्या निमित्तान बरेचशे जण सायन्स शिकपाक शकतले, रिसर्च तांकां कळटलो. त्या खातीर म्हाका दिसता जो सपोर्ट गोवा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय इन फ्युचरूय बी रिसर्च आनी स्टडीच्या एड्युकेशनच्या बाबतींत ते दिवपा खातीर तयार आहा. ताचे वन्स अगेन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ सायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. ताचे फॉर कॉंग्रेच्युलेटींग फॉर ऑल द सायंटिस्ट ते हांगासर काम करता त्या सगळ्या जाणांक आमी कॉंग्रेच्युलेट. सायन्स टिचरांनी 100% हांगा येवन विजीट करपाची गरज आसा. तांच्या मदीं आमी भुरग्यांच्या मदीं जर म्हणजे पोलार आनी ओशन हाच्या बद्दल रिसर्च जर क्रिएट करपाची भावना जरी तांच्या मनांत घालतले आसत जाल्यार पयलीं सायन्स टिचरांनी विजीट करचें अशें म्हाका दिसता. हांवें रिक्वेस्ट केला येता त्या वॅकेशन पिरियडांत गोंयचे सगळे सायन्स टीचर तांचो एखादो वर्कशॉप हांव NCPOरान मुद्दामून घेवपाक लायता, जेणे करून सगळे म्हणजे स्कूल आनी हायर सेकंडरींतल्या सायन्स टिचरांचो जर एक वर्कशॉप घेतलो जाल्यार गोंयांत एदी व्हडली फॅसिलिटीज गेल्या 23 वर्सां हांगासर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एस्टाब्लीश केला. ताचो फायदो आमी आमच्या स्कूल्स आनी हायर सेकंडरी टिचर्स सायन्स स्टुडंट्सांक दिवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. निश्चित रित्या एज अ फर्स्ट स्टेप टू मेक द अवेरनेस अबाउट द पोलार इन्स्टिट्यूट ही जरी आमी करपाक जालें जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब मोठें जातलें. आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग देम फॉर देर रिसर्च दे आर डुईंग ऑन द पोलार एंड ओशन. I have experience to go on the Antarctica. हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलें. इट इज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स फॉर मी. म्हणजे म्हाका स्वता दिसलें हांवें फील केलें अंटार्क्टिकार गेल्ल्या सारकोच ईच एंड एवरीथींग थ्रू देअर वॉट यू कॉल इट वर्च्युअल रियलिटी इमेज. तातूंतल्यान इट इज एन एवरीथींग हांवें फील केलें, हांवें अनुभवलें. पेंग्वीन हांवें हात लावन पळयलें. देर इज एन फील म्हणटा पळय दॅट टायम स्टोन थंयसर तेंचे आशिल्ले अंटार्क्टिका सेंटर रिसर्च सेंटर्स थंयसर तेंच्यांनी इन बोथ द सिजन इन द समर एंड विंटर बोथ द सिजन्स हांव वर्च्युअली पळयले. सो म्हाका खूब खूब बरें दिसलें. म्हणजे I can't imagine म्हाका दिसता अशा पद्दतीन. So as you know that actually this is also a small institution. We have research activities across the world happening from Antarctica in south and Arctic in north, and even in between Himalayas and all oceans, which actually will help us to understand how our the climate is affecting Indian climate is affected by the climate which is happening in the polar regions, and also will help us actually to understand actually as the the globe is warming, how will those regions will change, and how it will impact us, and how it will help us to have a better food for the future. That's I think the idea about all this foundation is. All science teachers we should have a workshop here, which I am eager to take care of it. Actually, we can do it. We only need to talk to the actually higher education, the office, and find out actually what would be the best available time, and are they really willing. So it's a suggestion from the CM at the moment. So we should also find out the teachers availability and who will coordinate that. As far as Ncpor concerned, we are more than glad to support it. Actually, we have facilities here to do that workshop. So it would be a wonderful thing, I would say. So we would request actually the government to support getting these teachers here. So that's something you can take. That's all I would say.